इंग्लिश शिकून तुझं पॉलिटिकल एक मिनिट इंग्लिश जर शिकलं जर जाय इंग्लिश घराकडे शिकयतलो कोण तांकां तेंगेले आवय बापूय पयलीं अर्ध शिक्षीत ऍटलिस्ट शेजारा खंय कोणा तरी विचारून कितें तरी शिकपा आता कोंकणी बी शिकता इंग्लिश दुसरी गजाल म्हणटी चर्चल बाबा एक मिनिट गोंया भितर इतली तेप जाली की इंग्लिश माध्यमाची स्कुलां आसात कितलो तेपूच जाली चर्चिल बाबनी आणि सगळ्या चळवळीतल्या तेंगे सगळी जी चळवळ आसा फोर्स आणि खंयच्या तांणी सगळ्यांनी मेळून आमकां दाखोवचें 10 मनशाच्या नांव दिवची की इंग्लिश शिकून या मनीस व्हड जाला म्हण नाजाल्यार हांव तुका कोंकणी नाल्यार मराठी शिकून व्हड जाल्ले मोठमोठ्या पोस्टाचेर पाविल्ले 50 लोकांची नांव दिता एकच सांगता तुका तो मिनीन पिरीस आमगेलो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन तो मराठी शिकिल्लो एंथनी डिसोजा एक्स IGP ऑफ पुलीस तो मराठी शिकिल्लो रघुनाथ माशेलकर बी ती नाव घेना आताचो डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर प्रसाद लोलयेकर तो मराठींतल्यान शिकिल्लो अशे कितल्या लोकांचे नाव घेवपाक शकता म्हाका तुवें नाल्यार तुगेल्या फोर्सान 10 नाल्यार 15 लोकांची नाव दिवची गोंया भितर इंग्लिश कितलो तेंप जाला मनोविकास आसा शारदा मंदिर आहा बाकी सगळी स्कुलां कितले तेंप जाला ऍड करता 10 मनशाची नाव दिवची इंग्लिश तरी मागे फुल सांगलेले हांव तुका 10 न्हू हांव 100 हाडपाचो ऍड करता हांव 100 हाडपाचो तुवें तरी म्हाका सांगलें इंग्लिश शिकून कितल्या वर्स जाल्या त्या मनीस तुका 100 हाडपाचो चर्चिल बाबा जर नाव दिली हांव म्हागेल्या खर्चान ऍडव्हर्टाइजमेंट घालून पब्लिश करता गोंयच्या पेपराचेर नाल्यार प्रुडंटाचेर जायरात घालता ही नांवां दिवची म्हाका मागेल्या खर्चान हांवें घालून दिला आता प्रशांत बाबाजी तकली हुबयर तेका मराठी शिकून तो इंग्लिश शिकला तिथे कापस्तार सगळ्या भुरग्यांक तकली तितली आसना सगळ्या भुरग्यांची तकली सेम आसना थोडी भुरग्यांची तकली खूब आसा तूं आनी 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 दोनशी भास शिकपाक शकता शिकपाक शकना ना ना तुमी कित्याक उदा आपण तसोच सगळे दुसरे तूं शिकता त्या सगळ्या भुरग्यांक शिकपाक जायना चर्चिल आवाज भुरगी चर्चिल बाब हो फाटली 25 वर्सां न्ही फाटली 25 वर्सां तुमी लोकांक फटयतात तू प्रत्येक विशयाचेर लोकांक आपूण अशे तरेन सांगता मास मुवमेंट करता की हांव चर्चिल सांगता तें खरें म्हणून तू कशे तरेन फटयता कोंकणी वेळाचेर तुवें राजकारण केलें तुवें आपले साधून घेतलें कोंकण रेल्वे नाका म्हणपी तूंच आता ते सांगता चुकता दामो तू चुकता कोंकण रेल्वे सायन मारपी हांव कोंकण रेल्वे जाय म्हणून चुकता हांव अजून चॅलेंज करता कोंकण रेल्वे जाय म्हणपी हांव फकत हांव रुटा जोगटालो भाऊसाहेब बांदोडकार रूट केलो दाबोळी कोंकण रेल्वे सायन मारपी चर्चिल आले हांव पण सांगता हांव तू प्रत्येक अजून चुकता मिस्टेक कोता प्रत्येक इलेक्शन येता प्रत्येक इलेक्शन जशें लागीं पावता ताका 6 म्हयने जशें उरता तो एक चळवळ घेता कोंकणीची जावं म्हजें आयकता म्हजे कडेन आज मरे इश्यू कांयच ना आज बीजेपी इश्यू कांयच ना हो इश्यू करूं सोदता रे हो इश्यू पहिले ऐकून तरी घे ऐकय तू प्रत्येक इलेक्शना प्रत्येक वेळा विषय घेता तू कोंकणीचो विषय घेता कोंकण रेल्वेचो विषय घेता मोपाचो विषय घेता दाबोळीचो विषय घेता आनी मागीर तुगेले ते तुज्या पोतडेंतलो डायलॉग आसता मळब आनी दर्यो एक जायत पण हांव आसता सुद्दां आपूण थंय आसतलो ह्या काँग्रेसीन वचपाना ह्या फोटींग हांव हांगा वचपाना ह्या फोटींग तुजे फाटले सगळे स्टेटमेंट काडून पळय एक मिनिट तातून भितर आपल्या परत जाहीर कॅमेराकडे पॉलिटिक्स म्हणटा ते पॉलिटिक्स म्हणटा ते कोणाच्या सांगपाक पॉलिटिक्स म्हणजे गेम गेमी करते मिस्टर संदेश हांवें दोशान एकूच म्हणटालो की बेजिकली शिक्षणाचे म्हणजे राजकारण भाशेचे शिक्षणीक दृश्टींतल्यान विचार करपाक सोडून भाशेचे राजकारण चलता तुम्ही दोघी जाण अशे तरेन झगडटा की दिसता भाशेचे हांव सांगपाक सोदता एकूच पॉयंट हांव सांगपाक सोदतां ते मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शनाचेर तूं इंग्लीश आनी हें सोडून मदर लँग्वेज सोडून क्वालिटी ऑफ एड्युकेशनाचेर झगड मरे क्वालिटी ऑफ एड्युकेशनाचेर कोणूच झगड बेसिकली एक मिनिट क्वालिटी ऑफ एड्युकेशन एक बेस्ट पॉइंट केला इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा बरे टीचरी एक मिनिट हो बेस्ट पॉइंट केला एकच मिनिट चर्चल बाब एकच मिनिट दामून एक बेस्ट पॉइंट केला आणि होच खरो मुद्दो आसा हांव एक सादें एग्जांपल दिता लोकांच्या म्हायती खातीर गेल्ली वर्साक ह्या वर्सा SSCचो रिजल्ट हांवें अजून पर्यंत स्टडी करूं ना गेल्ली वर्साचो SSCचो रिजल्ट सांगता गेल्ली वर्साच्या SSCच्या रिजल्टा भितर
मॉडेल स्कूल जे मडगांवाचे एक टॉप स्कूल तातूंतल्यान जे भुरगे पास जाले SSCक तातूंतले पहिल्या 10-15 भितर मॅक्झिमम भुरगे खंयचे आशिल्ले ते पळय जे कोंकणी भाशा मंडळांतल्यान 4थी शिकून गेल्ले भुरगे. वैष्णव आचार्य आशिल्लो तातूंत भितर, सेकंड आयला सिया खांडेपारकार आशिल्ले, थर्ड आयला, आनी अशी कितलींशीं भुरगीं पहिली 15 भितर जी आसात ती कोंकणी भाशा मंडळांतल्यान शिकून गेल्ली भुरग्यां. आनी म्हाका दिसना की कोंकणी भाशा मंडळांत शिकलो म्हण कोंकणी भाशेन शिकलो म्हण तांकां कांयच प्रॉब्लेम जावना. अशी कित्येक भुरगे सगळीं भुरगीं जांकां प्रॉब्लेम जायना. प्रॉब्लेम कितें आमगेलो कशे तरेन शिकयत तो. तुमी रात्यां भितर कोंकणी इंग्लीश मिडियम आहा ते कोंकणी केले. एकच मिनिट चर्चा. तुम्ही रात्यां भितर इंग्लीश मिडियम आशिल्लें कोंकणी केलें. तुम्ही ट्रेनिंग दिलें तुमच्या टिचरांक. ती जबाबदारी म्हणटाले लोकांची न्ही. हांव जर इन्स्टिट्यूट चलयता म्हाजी जबाबदारी. हांव कोंकणी भाशा मंडळाचे कोंकणी भाशा मंडळा अध्यक्ष म्हणून सांगता. आमच्या शिक्षकांक आमी वारंवार ट्रेनिंग दितात, वेगवेगळे तरेचे ट्रेनिंग दितात. भुरग्याची चायल्ड सायकोलॉजीचेर दिसता, पेडोगॉलॉजी हाजेर दिता आमी. हे सगळें ट्रेनिंग दिवपाक जाय. हांगा शिकोवपाची पद्दत जेन्ना सारकी ना आमी भुरग्याक मुखार व्हरपाक शकनात. तेका लागून हो विशय हाडचो न्ही. दुसरी एक गजाल चर्चिल बाबा हांव एंड करता. एकच मिनिट. पयलें आमकां पयली ते 4थी पर्यंत इंग्लीश नाशिल्ली. आतां आमकां पयले सावन इंग्लीश लायला. आमकां फूल चान्स आसा की पयले सावन भुरगो 4थी पावत पर्यंत ताका इतलो तयार करप इंग्लिशांतल्यान की 5वेक ताका जड जायना. आमच्या कोंकणी भाशा मंडळा एकाय भुरग्या विचार तुका 5वेक इंग्लीश शिकपाक जड जाता काय म्हण खंयच्याय भुरग्या विचार. गरीब समाजांतले भुरगे आसात, 30% भुरगे भायले प्रांतांतले आसात, भायले प्रांतांतले. तांकां विचार 5वे वतगीर तुमकां इंग्लीश जड जाता काय म्हण एकट्यान सांगचें. सो दॅट इज टीचिंग. तुम्ही कशी शिकयता ताजेर आसा. तुम्ही शिकोवपाची पद्धत तुमगे सुदारपाक आनी ताका लागून फाल्यां मिडियम बदललें हें सुदारपाचें चित्र कांयच सुदारपाचें ना. हांव सांगता म्हाका उलोवपाची हेजे म्हाका चड पाहिजे. हांवें तुका पयले हेजेर सांगलां आतां हेजेर सांगता जी तुजी पळय तकली आहा तुजी जितली तकली पळय घुंवता ती सगळ्या भुरग्यांक घुंवना. हांव म्हाजी सांगना कोंकणी भाशा भुरगे हांवें सांगलां 30% झोपडपट्टी 100 भुरग्यां तरी 100 भुरग्यां जर हुशार आसली जाल्यार 100 भुरगीं एकूच रँक पाहिजे. ना हांव तुका सांगता ताणी एग्जांपल मुगे एग्जांपल दिता. मुगे एग्जांपल हांव 5-6 भुरग्यां बापूय मुगेल 5 चलयो कोंकणींतल्यान शिकल्या. कोंकणीतल्यान शिकोवन मागीर पट्ट्यांक ट्युशन दिवपाक मागीर पट्ट्यांक इंग्लिशां मुखार व्हरपाक जे पळय कितलो पयस फरक पडलो म्हाका इंग्लिश ट्युशन दिवचें पडलें. सो वॉट ही इज सेयिंग बेसिकली वॉट द पॉयंट ही इज मेकिंग की तांच्या स्कुलां भितर जे भशेन ते इंग्लिशीचें ट्रेनिंग दितात आनी जे भशेन शिकयतात ते भशेन बाकीच्या स्कुलां भितर शिकयनात म्हणून हो प्रॉब्लेम जाला. सो बेबी ताका लागून तुजी भुरग्यांक प्रॉब्लेम जालो तांची कोंकणी भाशा मंडळांतली भुरग्यांक केन्ना प्रॉब्लेम जालो जालना ते हांव पळोवपाक गेलो ना पूण म्हगेले टोटल ओवरऑल गोवा. सो इट इज बेसिकली ओवरऑल गोवा भुरग्यांक त्रास जाता. तूं एक सांग म्हाका आतां तूं आतां उर्दूक हिंगा ग्रांट्स दिता ओके मराठीक दिता कोंकणीक दिता इंग्लिशाक कित्याक रायट टू एड्युकेशन दाखय म्हाका तूं खाली भारतीय भाशा दिची आनी एज फार एज प्रॅक्टिकेबल जितले जाता तितले पर्यंत हांव डायरेक्ट एक्ट वाचला नॉट डिप्राइव तुज्यान हुंयची डिप्राइव एक्ट वाचला स्ट्रक्चर क्लियर करता एज फार एज प्रॅक्टिकेबल इन मदर टंग एज फार एज प्रॅक्टिकेबल नाम ना म्हणल्या बरं आणि एक एकच मिनिट पॉलिटिकल एक चूक मराठी शिक रायट टू एज्युकेशन ऍक्ट आसा पळय न्ही तो रायट टू एज्युकेशन ऍक्ट आसा तो 3 वर्सां भितर करूंक जाय आशिल्लो. तो विधानसभेत म्हणजे मिनिस्टर थंय फेल पडलो आसलो गव्हर्नमेंट फेल पडलो आसलो म्हाका उलोवंक तरी बीजेपी कसा फेल पडना सगळे आमी आसा गव्हर्नमेंटान आमी केलें. तूं आतां म्हणा करप्शनाचेर इतले हायले म्हणा तुम करप्शन केल्लें ना लोक सांगता एक सांगता ऐकय रायट टू एज्युकेशन ऍक्ट पळय आसा न्ही तो 2009 हो 2 वर्सां 3 वर्सां भितर हाजेर दवरपाक जाय आशिल्लो. तो डिस्कशना येवंक जाय आशिल्लो. कोण फेल पडलो राव पयलीं मागीर म्हणजे एज्युकेशन पॉलिसी ठरोवपा खातीर
कोण शिकून आशिल्ले पळय 4-5 जाण आसा ते एकठांय येता आनी एज्युकेशन पॉलिसी ठरयता आयकाय. रॉंग आयकाय पयलीं म्हाका उलोवंक दी तू कितें म्हणून सोदता सगळ्या पेरंट्स शिकनासलेले ना हांव पेरेंट्स म्हणना तुका जाय पॉलिसी केल्या ती 2-3 जाण गेला सरकार नॉट 1 2 3 प्लीज ए बाई, माझ्या allegation. तू एलिगेशन कर नॉट 1 2 3 संदेश एकच मिनिट फाल्यां सालसेतीतल्या सगळ्या भुरग्यांक चॉईस दी स्कूल सिलेक्ट करपाचो केळशेचे स्कूल बंद वारकेचे स्कूल बंद बाणावलेचे स्कूल बंद बेतालबाटी स्कूल बंद चांद्रा स्कूल बंद पाड्ड्या स्कूल बंद सगळ्यांक फातिमा कॉन्व्हेंट प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट लॉयल हायस्कूल फ्युचराक सगळी इस्कॉलां जे पर्यंत पळय आज इंग्लिशा पळय आज पळय ग्रांट्स दिले तुम पळय आतां थंय पावता तांचे ग्रांट दिवचे पयले तांचे माध्यम कोंकणीतल्यान आशिल्ले तिनी स्कुलाचे एक सादो प्रश्न डिस्कशन आयकलें कळ्ळें न्ही विश्वजीत राणेन आतां पयर स्टेटमेंट केल्या की पॉलिटिशियनांनी डिसिजन घेतना पेरंट्सांक कितें जाय तें कित्याक पेरंट्सांक थोडे पेरंट्स इंग्लीश मागतात आणि थोडे पेरंट्स सांगतात की इंग्लीश दिनाकात लोक दोन्ही गजाली खातीर रस्त्यार आयल्यात पेरंट्स दोन्ही वर्षांतल्यान रस्त्यार आयले एकाच वर्षांतल्यान रस्त्यार आयले नात एक गजाल दुसरी तुमच्याच मिनिस्टरान सांगलां की हे एक्सपर्टांक घेवन डिसिजन घेवचें तुमची एनसीपी जी आसा तुमची कोलिशनाक बरोबर तांणी सांगलां हे एक्सपर्टांक घेवन येवचें पेरंट्सांक एमजीपीनी सांगलां पेरंट्सांक जे दिसता त्या प्रमाणे तुम्ही पॉलिटिशियनांनी विचार करपाक एकच मिनिट लेट मी फिनिश दी क्वेश्चन पेरंट्स मागतात त्या प्रमाणे पॉलिटिशियनांनी ताजेर डिसिजन घेवपाक जाय तुमकां दिसता की हे डिसिजन पॉलिटिशियनांनीच घेवचें काय पॉलिटिशियनांनी एज्युकेशनिस्टांक विचारून मागीर घेवचें म्हगे हिसपान जे पळय आपल्यागे भुरग्याक कित पळ शिंगोवप दिवपा जाय तें पेरंट्सांक डिसिजन इज नॉट नो नो हांव म्हणटा की नो नो माय क्वेश्चन इज व्हेरी कॅबिनेट इज एक्सेप्टेड कॅबिनेटी पळय सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलें भायल्यान कोण कितें सांगता तें म्हाका लागना कॅबिनेटी बजेट सरला सगळ्यांनी आनी भायर येवन लोकांक फटयतात तुमची कॅबिनेट विश्वजीत राणे निळकंठ हळर्णकार बाबू आसगांवकार सुदीन ढवळीकार हे भायर येवन लोकांक फटयतात क्लियरली इवन त्या दिसाक विश्वाजीत तुगेलो रवी नायक तुगेलो सीएम आनी हांव जे दिसा प्रेस आमी गेले त्या दिसा क्लियरली सांगलें अनिनिमस डिसिजन आतां मागीर कोण कितें सो तुजे कॅबिनेट कलिग्स भायर येवन लोकांक फटयतात ते हांव नको आणि एक पॉइंट तातूंत ऍड करता व्हॉट इज इट देन ते हांव सांगूंक शकना म्हणजे लोकांक तेंय कळून न्ही की तुमी म्हज्या प्रश्नाची जाप दिली ना कितें म्हज्या प्रश्नाची जाप म्हजो प्रश्न पेरंट्सांक जें जाय तें पावरांक आशिल्ले पॉलिटिशियन्स दितात पेरंट्सांक जें जाय तें हे दितना हे डिसिजन पेरंट्सांक कितें जाय कितें नाका तें पळयता हे डिसिजन पॉलिटिशियन्स घेतात पेरंट्स डोंट टेक करेक्ट डिसिजन जे पयलींचे सर्क्युलराचे डिसिजन घेतला ते पॉलिटिशियनांनी गव्हर्मेंटान आनी कॅबिनेटान घेतला तुम्ही घेतला तुम्ही हे डिसिजन घेतना तुम्ही एज्युकेशनिस्टांच्या तकलेंतल्यान विचार करून घेवप काय तुमच्या तकलेन घेवप आमी न्यू पॉलिसी कोण कशें एज्युकेशनाचेर अरे आमी होवत ग्रांट्स जाय ग्रांट्स आमी हितून ते लोकांक आनिया गली No, I'm just clarifying a thing. Any decision which government takes for which you have to shell out money from the public coffers, okay, is a policy decision. Any decision जाका तुका पैसे दिवचे पडटात. So हांगा तुम्ही ग्रांट्स दितात, फायनान्स इज इन्वॉल्वड. It is not a policy decision.